गुड इवनिंग. आज जे भाशेन आमी कोलकाता जे दोतोराक रेप केसी लागून आमी पयर एक प्रोटेस्ट दवरलो. आमगे गुड हेल्थ क्लिनिक आमी बंद दवरले आनी ते दिसार आमी डिक्लेअर केल्ले की आमी गोंयभर वचोन बायलांक उलयतले, बायलां साल्वार करपाक, बायलां सेफ्टी दिवपाक, बायलां सेफ्टी टेक्नीक शिकोवपाक आनी तेंका वचोन आयकपाक आमी कॅम्पेन लॉन्च करतले. आनी ती कॅम्पेन आज आमी ऑफिशियली लॉन्च केल्या. आज आमी 9 कॉन्स्टिट्युएन्सीतले आम आदमी पार्टीचे वुमन लिडर्स आमी मुखार आज आपयल्ले डिस्कस करपाक कितकोन कॅम्पेन लॉन्च. And the campaign says that the Aam Aadmi Party women wing is going to go to all the 40 constituencies across Goa. जे जाग्यान opposition MLA आहाय त्या जाग्यार आमी opposition MLA कडे डिस्कस करून तेंकाय ऑन बोर्ड घेतले, तेंगेले व्हॉलंटियरा ऑन बोर्ड घेतले आनी तेंगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेंगे बायलांक गेले आनी तेंगे डिफिकल्टीज कितकोन एड्रेस करपाक जाय ते तेंगे कॉन्स्टिट्युएन्सी करतले. Besides that, rest all other constituencies, we along with our women's wing will go educate and demonstrate various difficulties कितकोन एड्रेस करपाच्यो आनी various constituencies कितकोन आमी आयकपा जाय. आज आमकां वास्कोसून आसले वास्को डिफरंट प्रॉब्लम आहा कित्याक मल्टी लँग्वेज लोक आहा. सो हे आज आमी डिस्कस केले. आमगे जे वुमन विंग लिडर्स आहाय ते आतां आमकां सांगतले आमी कित कार्यावळ आज हे सेशनाक घडोवन हाडल्यो. आज आम्ही Apagela wing meeting engaged after the incident took place in Kolkata, which is very bad whatever has happened in India. So we have to fight for our women. So we need support from the government. आणि आज हांवें जातश्यो थोड्योश्यो टेक्नीक दाखयले so that women can, if somebody comes on them, then the woman can act on that. So बायलांक मागोता सगळ्यांनी मातशें घोट रावपाक जाय आमी. If we don't get the safety from the government, so we have to help ourselves. Thank you. Education starts from home. So I घरांतल्यान सावन आमच्या भुरग्यांक कडेन आमी बरे भाशेन उलोवपाक जाय. तांकां भुरग्यांक चेडे भुरग्यांक तशें चोड भुरग्यांक मार्गदर्शन दिवपाक जाय आनी तांकां एक बायलेक रेस्पेक्ट कितकोन दिवपाक जाय, एक चेडा कडेन कितकोन उलोवपाक जाय तें आमी भुरग्यांक शिकोवपाक जाय. आनी फ्रॉम देर वी हॅव टू कनेक्ट टू द कम्युनिटी लेवल आनी फ्रॉम देर वी हॅव टू स्प्रेड दीस अवेरनेस थ्रू आउट. आमच्या भुरग्यांक बरें फुडें सरपाक बरें शिक्षण तांकां दिवपाक जाय. Today we had a meeting of the Aam Aadmi Party Women's Wing along with our MLA Wendy Vegas, and most of our women over here आमी सगळ्यांनी डिस्कस केलो आनी जायते पॉइंट्स मेळ्ळे आमकां. One good point we got was to have our own safety app where we can contact that number which our captain Wendy will be taking initiative in solving this problem, and we will see to it that the app is ready. And once the app is ready, then we will bring it out, and this will be an initiative of the Aam Aadmi Party where we will be taking this to every constituency, starting from Benauli. As per our discussions, we discussion kela, and all these ladies of the view that when we call on the 100 or 112 number, we don't feel safe that they will come and help us, because usually we have not seen this happening. So thank Vishwas na their number. So I think the government should take a strict, should improve their ways and see that they reach out to all these ladies, to call them in when they are in pain, or they meet some gangsters or meet some people to tease them. issue घेतला कित्याक आमचो आज सरकार
बायलांचे आता कसलेच ॲक्शन घेयना आनी तेमची पुलीस जावं बायल जावं वो दादलो पुलीस जावं तेमचे युनिफॉर्मा आमकां तेमचेर विश्वास ना कित्याक ती आमगे कांय ॲक्शन केनाय सो आमकां एक बायलांचो सेल्फ डिफेन्स वुमन सेल्फ डिफेन्स हो आमी एक बरोवन काडून आमी आज हें केला प्रश्न उबारला आमी एक बायलांचो सेल्फ डिफेन्साचो एक करतलो. सो आज जेन्ना आमी हे कॅम्पेन लॉन्च केली आज रिजन फॉर दिस इज वाय कित्याक आज देशभर आनी जगभर गोंयभर एक अशें दिसलें आहा की गोवा इज ट्रायंग टू बिकम or Goa is becoming a rape capital or a murder capital or drug capital. पूण म्हाका दिसता आज ही मेसेज गोंयची भायर वचपाक जायना. Goa is not becoming a rape capital or a murder capital आनी हे जायना जावपाक आम मुखार चल्लो आय. We do not want Goa to become a rape capital. We do not want Goa to become a murder capital. We do not want Goa to become a drug capital. We do not want this message. कित्याक we are a tourist loving place. Tourism belt, Muge constituency is one of the major leading coastline, the second largest in Goa. So मुज्यानी message भायर एशकोन दिवपा जायना कित्याक मुगे जे आज हिंग सगलो लोक आहा तो टुरिजमाचेर डिपेंड आहा आनी जोरी तोरी सरकार हुई जर चुकता आनी तेका लागून ह्यो गोश्ट्यो लायनीक पडनाय पूण तेका लागून डज नॉट मीन की आमकां भायर मेसेज धाडून टुरिस्टांक येवपाक बंद जावपा जाय आनी हे जायना जावपाक. So that tourists should not stop, the message should not go wrong. आम आज इनिशिएटिव घेताय कित्याक फायनली वी एज अ कम्युनिटी आर लिव्हिंग हियर. आमकां धंदो करपा जायो आनी आमकां गोंयां जर तरी धंदो करतलो जाल्यार आमकां टुरिस्ट येतलो जाय आनी वी वॉन्ट गोवा टू बी सेफ. आज आम हे सरकाराक दाखोवपाक सोदताय की आम आदमी पार्टी इज वर्किंग टुवर्ड्स द चेंज. हो जो बदल जो आहा तो आमी फकत सांगपाक न्हू तो आम हो बदल कोण दाखयतले आनी कोण दाखयतले म्हूण आज आमी नो कॉन्स्टिट्युएन्सी आमगे वुमन विंग्स लिडरांक आपयलो आहाय. तांकां आज आमी डिस्कशन केलें. डिस्कशनाचेर जायते आयको येयले कितकी प्रॉब्लम जाय हे नवूय कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जे भाशेन बाणाले आज व्हॉलंटियर आहाय मुगेले वुमन विंग्साचे लिडर आहाय नुवे लिडर आहाय वुमन विंग्स नावेली लिडर आहाय कुर्तोरी आहाय आनी केपें आहाय आनी वास्को आहाय आनी सांगे आहाय. सो म्हाका दिसता हे सगळे बायलां कडेन आमी डिस्कस करून वन मेसेज इज क्लियर की जे पुलीस आहाय युनिफॉर्म घालून मेल पुलीस और फिमेल पुलीस बायलांक आज हे पुलिसांचेर विश्वास ना. कोणेय कोणागेले बायल भुरग्याचेर या चोड भुरग्याचेर कितेंय जरी तर आत घायलो कसले ऑफेन्स केले जाल्यार तांकां भिरांत दिसता पुलिसे आपोवपाक या पुलीस स्टेशनार वचपाक कित्याक these policemen, these men in uniform are not polite. They are not polite. They are not capable of addressing the issue. ते शापत सांगताय बायल मनशां. सो बायल मनशां भिरांत दिसता ते पुलिशे बरे वचपाक जावं ती बायल पुलीस जावं या दादलो पुलीस जावं. दिस इज वॉट वी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी म्हाका दिसता की हे गोंयभर हीच प्रॉब्लम आसतली. 100 आहलो पयलो आतां 112 जालो. आज आमी हे सगळे बायलांक उलयले ते मी 100% सगळ्यांनी म्हळे आमकां 112 कॉल करून आपल्या बाब कोण दादले मनशान आत घायला या आपल्या रेप करपा सोदिता या आपल्या मोलेस्ट करपा सोदिता आपण 112 कॉल करून सांगपा रेडी ना बिकॉज वी डू नॉट ट्रस्ट 112. सो आज आमगेले 112 जी ट्रस्ट आहा फॉर वुमन अब्यूज हो आज ना एंड दिस इज द मेसेज what we can see from these 8-9 constituencies and this is going to be from Goa. So the message is very clear. The government needs to look into its women's safety matters. As Aam Aadmi Party Women's Wing, we have decided the following things. आमी प्रत्येक constituency वयतले women's wing एशकोन बायलांक आपयतले त्या बायलांक आमी उलोवपा लागतले तांक बायलां आमी वचोन विजिट करून एक सेल्फ डिफेन्स प्रोग्राम करून आमी तांकां ही सगळी माहिती पावयतली. पयले जे सेल्फ डिफेन्स आनी वुमन्स लार्जर गॅदरिंग मिटींग जी जातली बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी जातली. वी विल ट्राय टू डू इट इन 1 or 2 days फ्रॉम टुडे. मागीर द प्रोग्राम विल बी टू गो टू एवरी स्कूल एंड टू गिव इन्फॉर्मेशन. एक कमिटी काडपाक प्रत्येक विलेजी एक कमिटी काडपाक
आणि लीगल सपोर्ट दिवपाक ते कमिटीक आणि प्रत्येक इस्कुलांक पेरेंट्सांक भुरग्यांक आणि मॅनेजमेंटाक कसले सेक्शुअल एब्यूज जाले तुमकां कन्सल्ट करपाक जायो जाल्यार एक नंबर आसतलो त्या नंबरार तुम्ही कॉल करपाचो त्या मनशाक तुम्ही त्या फॉर्माक कॉल करपाचो तुमकां अवेअरनेस मेळटले तुमकां सपोर्ट मेळटलो तुमकां लीगल गायडन्स मेळटली सो दॅट वी विल डू अक्रॉस with all the schools starting from Benaulim constituency to give support to the parents, to the management and to the school, and this is going to be free support, free medical, free legal support towards child sexual abuse is what we are going to provide. And along with this we are going to conduct at least minimum 2 times in a year self defense classes for children in the school. भुरग्यांक जेन्ना वयतले उलोवपाक जेन्ना पीटीए मेंबर्स इन्वॉल्व करतले तेन्ना आमी भुरग्यांक सेल्फ डिफेन्स आमी हो ट्रेनिंग दितले. एंड द लास्ट थिंग वॉज आमकां सजेशन आज येयलां आमगे मडगांव सावन वुमन विंग्सा जे मेंबर आशिल्ली तेमी आज आमकां एप एंड आय थिंक दिस वॉज अ व्हेरी गुड सजेशन विच इज टेकन अप एंड वी हॅव गिवन अ 60 days डेडलायन म्हणजे हो ऑगस्टा म्हयनो सप्टेंबर ऑक्टोबरा म्हयन्या म्हणल्यार आमी एक एप लॉन्च करपाक बिफोर द मंथ ऑफ ऑक्टोबर. Within 60 days, we will launch an app on women safety. We will try to integrate the maximum what is required. आणि जो meetings जातल्यो थिंगायसून जे कितें आहा त्या एपा घातले. And I think Delhi governmentan आम आदमी पार्टी गेले Delhi governmentan जे भाशेन पॅनिक बटन प्रत्येक बसीनी प्रत्येक ट्रान्सपोर्टान आमी पॅनिक बटन एक घाल्लो आहा. तो पॅनिक बटन प्रेस केले म्हणटकीर कितें ते भायले जर कितें जाता दॅट गोज टू अ कंट्रोल रूमासून बस ट्रॅक जालो आसता त्या प्रमाणे तांकां सपोर्ट मेळटा. तेच भाशेन ऑन दॅट कॉन्सेप्ट वी वील लॉन्च अ एप. प्रत्येक बायला भुरग्यांनी प्रत्येक चेडवान तो एप डावनलोड करपाचो. इट इज गोइंग टू बी अ फ्री एप एंड इट विल बी कनेक्टेड टू आवर मेन कमिटी. वी विल ट्राय टू हॅव अ कंट्रोल पॅनल ऑफ दॅट एंड दिस इज द मेसेज टू शो पीपल ऑफ गोवा की हाल आमगे जेन्ना सरकार येतलो आम आदमी पार्टी जेन्ना सरकार फॉर्म करतलो गोंयांत we can do so much better. आज आम्ही ऑपोजिशनाक दोनू आमदार जाऊन जरी तरी आमच्यांनी गोंयभर ऍप लॉन्च करून ह्यो आयडियाज एक्झिक्यूट वुमन सेफ्टी लागून करपाक जाता. हाल आमगे सरकार येयली म्हणटरी वी आर गोइंग टू बी क्लोज टू 100% टू एन्श्योर की आमगेल्यो बायलो आमगेल्यो आवयो आमगेल्यो भुरगीं जी आहाय दे आर सेफ इन द स्टेट ऑफ गोवा. एंड द मेसेज इज क्लियर. वी आर ऑल वर्किंग युनाइटेडली टू मेक श्योर that the name of Goa does not get defamed in the world market where tourism is there. We are doing everything to protect it, and here when the topic comes we are all going to work together as united. Thank you.